आज PWDची मीटिंग झाली सेमा वांगडा कितें आसलो विशय रिगार्डींग सगळी जी कामां चलतात ती फायनान्साचो विशय आसलो थोडे कडेन सिरियस कॉर्पोरेशनाची गोंयभर कामां चलता फोंडा म्हापसा मडगांव वास्को ही कामां इनकम्प्लीट आसा ती आमी सीएमान आपयल्ली ही कामां बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय खंय खंय सिरियसची कामां जाल्यार थंय हॉटमिक्स कार्पेटाची ज्यो वॉकआउट दिल्या विविध हेजे बद्दल म्हायती आनी कालच पयर आमी एक नोटिफिकेशन म्हणजे 12/5/2020 नोटिफिकेशन जें आयलां म्हणजे उदकाचो जो रेट आसा तो पर क्युबिक मिटर वाडयल्लो आसा अडेजाचो ₹3.5 तें नोटिफिकेशन आयलां तेजे बद्दल डिस्कशन आसलें तेन्ना इम्प्लिमेंट करची ना आमी बेगीन आनी नोटिफिकेशन काडलें कित्याक हे 2015 रेट वाडिल्लो आनी आज 2015 टील म्हटल्यार हो रेट वाडून आसलो आनी फाटल्या बजेटाक 2019-20 ह्या बजेटाक रेट वाडोवपाचो विशय आसलो ते हेजे प्रमाणे हे नोटिफिकेशन काडलें आमी हेजो इम्प्लिमेंट करचो ना आनी इम्प्लिमेंट करता आसतना परतून सीएमान सांगलां आपूण इम्प्लिमेंट करता आसतना विचार करून करतलो पण इन्क्रिमेंट आसता न्हू 5% कितें बेजीक न्हू सद्या काय वाडटलें जें पळय नोटिफिकेशन केलां तें आमी लागू करची ना पूण एज पर दॅट बेजीस न्हू एवरी इयर तुमकां ते 5% इन्क्रीज आसता व्हडलें केल्लें आसा कितले लॉस जाता ते इम्प्लिमेंट केले ना लॉस जातले ते सरकार बेर करतले त्या खातीरच बजेटाक घातले आसता न्हू 2015 साकून आज पर्यंत हे रेट वाडयल्लो ना 2019-20 हे बजेटाक ते घातलेले पूण आतां ते नोटिफिकेशन काडलेलें आसा पूण ते आमी बिल सगळे एमओआरटीचे तांकां टायम टू टायम पेमेंट जाता आनी आमचे PWD टायम टू टायम बिल करतात पेंडींग आतां जवळ जवळ आमकां एमओआरटीच्यान 150 CR आमकां हॉटमिक्स कार्पेटा खातीर दिल्ले आसा तेजे वॉकआउटरी दिल्ले आसा टोटली जे रोड नॅशनल हायवेची कामां चालू आसा थंय न्ही काम चालू ना नॅशनल हायवे थंय हॉटमिक्स घालपाचें काम आसा म्हणजे काणकोण जो रोड आसा मागीर तुगेलो अनमोड घाट मागीर तुगेलो ओल्ड गोवा टू तुगेलें फोंडा बायपास हेजे विविध बायपास आसा थंय आमकां 150 CRचे सद्या सँक्शन मेळ्ळें आसा आमी तांकां ऑफर दिल्ली आसा सगळें जालें तुमी म्हणटा इम्प्लिमेंट करचे ना नोटिफिकेशन म्हणजे हे उदका बरें ऑर्डर काडलेलें कित्याक काडलेलें कितें आसता जे बजेटाक घातलेलें आसा तें नोटिफिकेशन काडचें पडटा दुसऱ्यांचो प्रोसेस उलयल्या ऑपोजिशन उलयला कोण उलयलो म्हण काय ना तो एक प्रोसेस आसा त्या प्रमाणे त्यांनी नोटिफिकेशन काडलां इम्प्लिमेंट करप या ना करप ते मुख्यमंत्र्यान सांगलां आपूण हो इम्प्लिमेंट करचो ना हेजो विचार करून इम्प्लिमेंट करचो पूण फुडें देखून मागीर कितें करता फुडें देखून आमचे पळय तेजें चालू आसा फुडें तुका एक 4-5 दिसा भितर हेजे बद्दल सांगता म्हणजे आमी म्हणजे कोविडाक लागून कितले प्रोजेक्ट उरला कोविडा लागून चडशें कितें आसता आतां मटेरियल सप्लाय जायना लेबर मातशें पर्संटेज कमी आसा तेन्ना होल्ड खंयचेच ना ज्यो ऑकट दिल्ले आसा त्यो म्हणजे PWDची कामां आतां मनसून पयलींची कामां मे म्हयनो 30 तारीख पयलीं जी कामां कंप्लीट करपाक जाय ती कंप्लीट जातली उदकाचो विशय सांगलो तेच बद्दल सांगता हें नोटिफिकेशन हो एक प्रोसेस आसा आतां मुख्यमंत्र्यान आतां म्हाका सांगलां हे करपाचें ना रेट वाडोवपाचें ना तुमच्या पयलींच्या PWD मिनिस्टरान तुका क्रिटिसायज केला हितून जावन केला बा म्हणून अरे तेजें आतां तेजें कामच न्ही तें तो आतां बसला तेणें उलोवपाचें तें तोंड धरूं शकता तेणें उलोवपाचें पूण आमी गोंयकाराचेर जो उदकाचो जो विशय आसा त्या विशयाचेर आमी गंभीर्यान लक्ष दिता पयलीं आमी तांकां चडांत चड उदक सप्लाय करपाचो प्रयत्न जो आमचो पयलींच्या मिनिस्टराक खबर नाशिल्ली की 5% एवरी इयर वाडटा वा कितें 2015 साकून आज पर्यंत त्यांनी वाडयले ना तेच आमी आतां म्हणजे आतां तेजेर हांव काय उलोवंक शकना न्ही ताका आतां खबर ना खबर आसा ताका सद्या आमी आसा न्ही आनी आमचें सरकार आसा आमी कोणाचेर अन्याय करचो ना लास्ट टायम जे वेळेस जालें पयले खूब रोड डॅमेज जाले त्या वॉर्डीक जवळ जवळ नॅशनल हायवेन आमकां 150 कोटी रुपया दिल्ले आसा हॉटमिक्स कार्पेटाक 3 वर्सांचें मेंटेनन्स आसा सद्या आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां डायरेक्शन दिलां ते सगळ्याक रोड जे आसात जे खंय डॅमेज जाले ते सगळ्या पॅच वर्क करप खंय जाता 30 तारीख पयलीं जाता ते हॉटमिक्स कार्पेट घाला आनी आमी स्टेट हायवे आनी जे MDR रोड आसा तांकां आमी सगळ्या ह्या फावटी जे लास्ट इयर जाला ते ह्या फावटी जावचे म्हादें डायवर्जन जाली की नॉर्थाक उदकाचो प्रॉब्लम जातलो अशें दिसता आमकां ना म्हादें आतां सद्या तरी नॉर्थ आनी सावथाक उदकाचो प्रॉब्लेम ना मागीर फुडें म्हणटा म्हादें समज डायवर्जन जालें आतां पळय हो विशय आतां न्ही हो विशय लॉंग बँड कितले वर्सांचो विशय हो म्हादेवीचो आनी म्हादेवीचो विशय आसा
तो सुप्रीम कोर्टार आसा आनी आमचो सरकार जे आसा आमचे मुख्यमंत्री आसा हो विशय सोडटले. आता आताची परिस्थिती कशी आहे? सध्या तरी उदक सगळ्या सारकें ओपाय सारकें आसा, साळावले सारकें आसा, सगळ्या म्हणजे जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट गोंयभर सावथ आनी नॉर्थाक चलता सध्या उदकाचो लेवल सारको आसा. उदका खातीर प्रॉब्लेम ना. सप्लाय सारको पण बाब तुम्ही कितें मांडला तुमच्या विशय आज मिटिंगेन येयलो? एज अ वायस चेअरमॅन ऑफ सिवरेज डिपार्टमेंट म्हणून आम्ही फायनान्सा बद्दल उलयल्या आणि एक 10% कामां जी पेंडींग आहा थ्रू आउट गोवा ती कंप्लिशनाच्या हेच्या वयर आमी डिस्कस केला आनी सीएमान आमकां से दिल्या गिव अस इन प्रॉपर इन रायटींग कित्याक खंयचे प्रोजेक्ट कशें कितें आहा ते आनी आय टोल्ड माय MD की सगळो तो आमकां ब्रीफ कर सो दॅट वी वील प्लेस इन फ्रंट ऑफ द सीएम. पण तुमचे कडेन फायनान्स कितें आहा? फायनान्स प्रोविजन फायनान्स मिनिस्टर वील मेक इट. सद्याच्या परिस्थितीत म्हणटा सी दॅट इज नॉट माय कशें म्हाजें काम सरकारा कडेन मागपाचें सीएमा कडेन मागपाचें फायनान्स मिनिस्टरा कडेन की तुवें आमकां हें प्रोविजन करून दिवपाचें म्हणून. आनी आय होप सीएम वील डू समथींग फॉर द डिस्ट्रिक्ट.